वास्को शारांतले मुखेल आकर्षक म्हळ्यार सेंट अँड्रू इगर्जे कडलो फुटपाथ सुशोभीत करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। ह्या संदर्भात सगळे प्लॅनिंग जाल्ले आसा आनी कामाकय रोखडेच सुरवात जातली म्हण वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा उलयला। आर्डिक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। एक फुटपाथ फ्रॉम द चर्च टिल शिपयार्ड बांदपाचें केला। ते गोवा शिपयार्डान 1.8 crores डिपॉझिट केले। आउट ऑफ दॅट 4 phases आहे। हांव ती कॉपी सेपरेट करता। ही फुटपाथ लोकांना त्रास जाता चलपाक, सो आमी रिक्वेस्ट केला अंडर CSR डिपॉझिट करपाची म्हणून। आनी एक ह्या तबकतात 4 कामां आहे। एक काम पहिले आहा डेमोलिशन ऑफ दॅट वॉल, ते एक काम आहा। आनी एक काम आहा गटर फुटपाथ फ्रॉम हियर टू द चर्च। Another one is from the fire brigade to shipyard, and एक shipyard to Wade Junction. So these are 4 phases of this construction of footpath and gutters. एक काम झाले तेन्ना न्हू लोकांक बरें जातलें चलपाक। आयज लोकां फुटपाथ सारकी ना चलपाक। सो हांव हॅपी शिपयार्डान अंडर CSR आमकां हेल्प केला आनी हे आमकां पयशे दिले म्हणून। I think 180 days. At the church square, we are going to change. I mean, the church square change totally. There will be pedestrian, like escalators to cross on top. There will be this passengers or people will not be able to cross on the roadside there. Yeah, like photo bridge will be there. So that will be the next project because we have traffic decongest and local safety.